फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपा काँग्रेस आणि आप पक्षांमदी अटीतटीची लढत चालू आसा। मात सध्या गोंयांत सरकार आणि अलायन्सा मदीं झूज चालू ना जाल्यार अलायन्सा मदींच फूट पडपाक लागिल्ल्यान 2027च्या वेंचणुकेचेर हाचो बरोच परिणाम जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्या। पळयात। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर धोलार बडी पडल्या। भाजपा मदीं रितेशाचें नांव मुखार आयिल्ल्यान फोंड्या भाजपा भितरच बोवाळ चालू आसा। मात विरोधकांच्या अलायन्साची एक वेगळीच काणी पळोवपाक मेळटा। विधानसभेत आशिल्ल्या युनायटेड अलायन्सात आरजीपी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी आप पक्षाचे आमदार एकठांय आशिल्ल्याचे उलयताले। त्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरीन आनी आमदार विरेशान विजयान गोंयकारांचो विश्वासघात केलो। विजय भाजपाचो सेटिंग मास्टर, तशेंच युरीन ताका जुडास म्हणून विजयाचेर दाग लायलो। तेन्ना विजयाक कुशीक काडून आरजीपी काँग्रेस आनी आप आमी एकठांय रावन भाजपाक घरा धाडटले अशेंय ताणें म्हणिल्ले। ह्या गजालीक आठवडो सुद्दां जावना फोंड्या पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीन आपलो उमेदवार जाहीर केलो, जाल्यार बिरेस्तारा आप पक्षान आपलो उमेदवार रिंगणात देंवयलो। आता प्रश्न उपरासता, विरोधकांच्या समर्थन करपी गोंयकारांक फुडाराक भाजपा हारायतली जाल्यार विरोधी पक्षा कडल्यान युतीची अपेक्षा करतात। पूण हे सगळे पळयले जाल्यार विरोधकां मदीं फूट घालपाक कोण भायले नाका जाल्यार विरोधी पक्षाकूच युती नाका अशें दिसता। गुडी पाडव्याच्या दिसा विजय सरदेसायान 2027 वर्साच्या वेंचणुकेची तयारी सुरू जाल्ल्याची घोशणा एका माध्यमाच्या मुलाखतीत केल्या। फातोड्डा मतदारसंघातल्यान ही मोहीम सुरू जातली अशें ताणें स्पश्ट केलें। तशेंच एप्रिल म्हयन्या मेरेन 10 मतदारसंघांनी पक्ष समित्यो जाहीर करतले अशेंय सांगलें। सद्याच्या राजकीय परिस्थितीत कोणाची वाट पळोवपाचो कसलोच फायदो ना अशें ताणें घट्टपणान सांगलें। येवपी वेंचणुके खातीर संघटना घटमूट करपाचो पक्ष लक्ष केंद्रीत करतले असोय उल्लेख ताणें केला। तशेंच विरोधकांचे भाजपा मदीं लढाय ना, ते आपल्याचेर फार मारतात अशेंय विजयान सांगलें। विरोधकांक आपली असुरक्षा जाल्या, एक कदेला खातीर हे राजकारण चल्लां अशेंय ताणें सांगलें। देखून गोंयांतल्या राजकीय वावराक आतां गती मेळपाची शक्यताय आयला। मजगतीं गोंयांत सगळ्यांक अलायन्स एकठांय आयिल्ली जाय, मात हाची लक्षणां खंयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान लोक परत एक फावट 2027च्या वेंचणुकेत उमेदवारांक आपली जागा दाखयतले व्हय। अलायन्साचो दोल 2027त परत फुट्टलो काय वाचतलो? गोंयांत अलायन्स आतांच थारतली काय कातरतली हाचेर लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।